नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडता आणि दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवया चमकेल खबरो। कोमुनिदाद जमनीचेर येवपी खासगी विद्यापीठार किएच्या लोकांनी केले आंदोलन। गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार व्हरतले मोर्चा। आदलो आमदार किरण कानोळकराची शिटकावणी। नोकऱ्यो विकून प्रशासनात भ्रष्टाचार हाडपी सरकाराक शेवटून मारात भायर। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचे तरणाट्यांक आवाहन। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज वाठारांतल्यान उखलून कांपालार घाल्लो निमणे मेलो। वडाचो रूख वाटोवपा खातीर जायत्या जाणांनी केल्लें आंदोलन। गोंयच्या फामाद काबदेराम किल्ल्याच्या देखरेखीकडेन सरकारान केला दुर्लक्ष। संबंधित प्रशासनान घालचे लक्ष। पर्यटकांक मेळोवन दिवच्यो गरजेच्यो सोय सुविधा थळाव्यांची मागणी। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालपी तन्वीआड आनीक 5 कागाळी। आता मेरेन वट्ट 24 कागाळी दाखल। 4 गुन्यांव नोंद। आणि पर्वरे उड्डाण पुलाचे काम चालू आशिल्ले सुवातेवेल्यान धांवते कारीचेर पडलो लोखंडाचो रॉड। सुदैवान कोणाकूच जावंक ना दुखापत। आता खबरो विस्तारान। थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपी खासगी विद्यापीठार थळाव्या लोकांनी आयतारा आंदोलन केले। विद्यापीठा खातीर 6.33 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकपाक काडिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। देखून ह्या विद्यापीठार आमी खर आंदोलन करतले, तशेंच गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरतले म्हणून आदलो आमदार किरण कानोळकरान शिटकावणी दिल्या। आज हो जो दोंगर आहा ज्या जाग्यार ही वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणून येता 2 लाख स्क्वेअर मीटरची जमीन दिल्ली आहा आणि 6,33,000 जमीनची डिमार्केट केल्ली आहा। थोड्या जाणांक कितें दिसता ना आमची अजून जमीन वचना तितून आमी कित्याक उलोवया, पण एक लक्षात धरात 6,33,000 स्क्वेअर मीटर जमीन फाल्यां एक फावट युनिव्हर्सिटी येयली की सायडीची जमीन तुमची वयतली। पण ही जी युनिव्हर्सिटी येता हो जो तुम्ही स्पॉट वचून पळयशात, जायत्या पत्रकारीन स्पॉट वचून पळयल्लो आहा। ह्या स्पॉटाचेर ह्या जाग्याचेर वयर जर टेकडेर उबो रावत जाल्यार पणजे मेरेन आमचे समुद्र दिसता, पणजेन मांडवी नदी दिसता, सगळ्या गोंयचो म्हणजे मॅक्झिमम गोंयचो सैम्य दिसता। आणि हेकाच लागून ह्या भायल्या लोकांचो भायल्या युनिव्हर्सिटीचो खरी म्हणशे जाल्यार म्हाका एक डावट आहा, ती खरीच युनिव्हर्सिटी हाडटले काय कितें, काय 5 वर्सां 10 वर्सां युनिव्हर्सिटी चलयतले आणि मागीर चलना म्हणटले आणि कन्वर्ट इंटू हॉटेल बिझनेस किंवा हेर बिझनेसांनी हे कन्वर्ट करतले काय कितें, तिनाय म्हणजे डावट येता। सो हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा। लोक जागे जाल्ले आहा। हांवें सांगले तशें ही युनिव्हर्सिटीचो जर हो धंदो तुमी बंद करिनात, हो सैम्य जो पिड्ड्यार करपाक जे उठलेला हे जर तुम्ही बंद करिनात जाल्यार फुडाराक आमी तुज्या घरा कडेन तुज्या बंगल्याचेर तुका आमी वाटेन भोवंक दिवचे ना पळय, वचत थंयसर आमी निदर्शनां करपाक येतले, तुज्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी निदर्शनां करपाक येतले, काळे बावटे दाखयतले। आयची उपस्थिती पळोवन ही युनिव्हर्सिटी जावची ना हें हांव आतांच सांगता। कारण जर तुमी सगळे एक जाल्यात जाल्यार युनिव्हर्सिटी जावची ना। कित्याक आमकां युनिव्हर्सिटी नाका अशें नासलें, भुरग्यांक शिक्षण जाय खरें आसा, पूण जे कायदे असले ते फॉलोअप करूंक ना। आता कोंबले जातीन आमच्या थोड्या भावांक नोटीसी धाडल्यात, हो एक चुट्ट्याचो सोरोप म्हणटा पळय तसलो धाडलेलो आहा, भियो नाका। हो चुट्ट्यांचे असले सोरोप खूब येतात आनी खूब वयतात। तुमकां सांगपाचें जर हेंच्यांनी कोंबले जातीचे प्रोसिजर फॉलोअप केल्ले जाल्यार आयज पर्यंत खंयची नोटीस मारलेली की बाबा ही जनरल बॉडी मिटींग जाल्यार ती पब्लीश करपाक जाय आसता। गॅजेट आणि पेपराचेर खंयच्या तरी नाका जाल्यार पेपराचेर दिवन लोकांक चुपारुस्तमपणां कित्याक करतात। जर तुमकां खरें जर हें असलें म्हणजे तुमकां ही युनिव्हर्सिटी दिवं सगळ्या जनकारांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें, तांकांय दाखोवन दिवपाक जाय आसलें की बाबा ही युनिव्हर्सिटी दिवया काय नाका म्हणून। हो हक्क गांवकारांचो जणकाराचो आसता। सरकार लोकांच्यो नोकऱ्यो विकता, तांचे पयशे खाता। योग्य उमेदवाराक नोकरी मेळना आणि ताकाच लागून प्रशासनात भ्रष्टाचाराक वाव मेळटा। देखून तरणाट्यांनी भ्रष्टाचारात घुसपल्ल्या सरकाराक शेवटून भायर मारपाक जाय अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। फातोडे आयोजीत केल्ल्या नोकर भरती मेळाव्याच्या उक्तावणा वेळार विजय उलयतालो। 55
95% ऑफ द पीपल आर लेस दॅन 45 years ऑफ एज. फुडलें इलेक्शन मेरेन हें जावपाचें हांव. आनी अशें आसतना ह्या लोकांक जर तूं न्याय दिलो जाल्यार ह्या लोकांचें काम जाता, ह्या लोकांचें कर्तव्य जाता की असले सरकाराक हुमटावन भायर मारप. कित्याक हो सरकार तांच्यो नोकऱ्यो विकता, पयशे खाता, मेरिटोरियस लोकांक चान्स दिना, करप्शन सिस्टमान हाडटा, ज्याचे खातीर करप्शन वाडटा आनी गोंयकारांक आनी गोंयकारपणाक कांयच वाव मेळना. फुडली पिळगी गोंयांत जर रावतली जाल्यार तांचें कर्तव्य जाता गोंयांत बरी बदल हाडून दिवपाची. आनी ही जर हाडना जाल्यार आमकां फुडार ना. बऱ्यो कंपनीज गोंयांत येतात, तातूंत गोंयकार लोक कित्याक लागना? सरकार कित्याक एफर्ट करना? Why inter-departmental coordination is not happening between labor, education, skill development? हें जावपाक जाय आसलें. And that cannot be headed by the chief minister. It has to be headed by a technocrat. It has to be headed by a person who does not look at bias. आपूण साखळेचो म्हणून ताका जॉब दिवप ना, आपूण वाळपयचो म्हणून ताका जॉब दिवप ना. जो कोण मेरीट आसा ताका जॉब मेळपाक जाय. आज आमी हांगा जे केलां भायलेय लोक आयिल्ले आहा, आमी खंयच येवंक ना पयल्यान सांगूं ना की आमचेच मनशान लागप. तशें ना. पूण आतां आमचो हांव ह्या मतदारसंघाचो आमदार म्हणटकच चड हांगाचे भुरगे आयले आसत. गोंय राज्य पर्यटना खातीर फामाद. गोंयच्या दर्यावेळां सयत इतिहासीक फांटभूंय आशिल्लीं देवळां आनी किल्ले लेगीत तितलेच फामाद. पूण काणकोणचो फामाद काब दे राम किल्ल्याच्या देखरेखी कडेन सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. पळोवया पुराय बातमी. गोंय हे पर्यटन थळ म्हणून फामाद आसाच. पर्यटकांक जश्यो गोंयच्यो दर्यावेळो आकर्शीत करतात तशेंच इतिहासीक फांटभूंय आशिल्लीं देवळां, किल्ले लेगीत पर्यटकां खातीर आकर्शणाचें केंद्रस्थान जावन आसा. पूण सरकारूच जर अशा इतिहासीक पर्यटन थळां कडेन दुर्लक्ष करपाक लागलो तर पर्यटनाचो फुडार खंयचे दिकेन वता काय असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना. काब दे राम किल्लो हो 17व्या शेंकड्यांतलो असो प्राथमीक अदमास आसा. पूण आयज ही पळयात काब दे राम किल्ल्याची जाल्ली अवतिकाय. ह्या किल्ल्याच्या देखरेखी कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता जाता तितले बेगीन हे फोर्टाचे काब दे राम फोर्टाचे मेंटेनन्स करचे. कित्याक हजारांनी लोक हांगा येता. ताच्या माध्यमांतल्यान सांगलां की हे लोकां बऱ्याक भोंवले म्हणटा टॉयलेट ना, वॉशरूम ना. वॉशरुमा लागून आमी जायते ती लोकांची अशें करून आतां वचून रेस्टॉरंटांनी वयता. हिंगा एक पावटी एकूच वर उदक येता. सो ते रेस्टॉरंट बाबा कितें करतलो? तेका तर उदक सारखें मेळना जाल्यार ती आतां इतली लोक तेजे रेस्टॉरंटाक वयताय. ती रेस्टॉरंटाक गेल्या उपरांत उदक केल्यार तेका उदक मेळचें ना न्हू. सो हांव आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट अशें ट्युरिजम डिपार्टमेंटा लागीं मागता. तिका आमची घरां आसा ती पयलीं म्हज्या कडेन 2 पार्टी केलेली ती मोडलेली आसा. ती सारकी करून तांकां वॉशरूम करून तांकां सुविधा दिवची. वॉशरूम ना ना अजून ना. आनी आमी जायते पावटी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान देखून सांगलें ते कर म्हणून. साबार राजवटींनी काब दे राम किल्ल्याचेर जैत मेळोवन त्या काळात आपल्या परीन ह्या किल्ल्याची देखरेख केल्ली आसा. आयज इतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या काब दे राम किल्ल्याची जाल्ली अवतिकाय पळोवन नजो अशी खंत इतिहास मोगी योगेश नागवेकारान उक्तायली. दुर्दैवान आयज गोंय सरकारान हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला. 2021 वर्सा ह्या किल्ल्याच्या नूतनीकरणा खातीर 29.7 कोटी रुपया सँक्शन केल्ले. पूण गोंय पर्यटन खात्यान केन्नाच हाची दखल घेतलीच ना. तेन्ना आतां तरी ह्या किल्ल्याची पुनर्बांदणी करपाचेर भर दिवचो अशेंय योगेश म्हणटा. काब दे राम किल्लो हो एक ऐतिहासीक महत्व आशिल्लो. हो गोंयचो वन ऑफ द बिगस्ट फोर्ट. हो असोच म्हणजे सारको वसाड पडलेलो आसा. ह्या किल्ल्याचें ऐतिहासीक महत्व म्हणल्यार हो किल्लो कितलेशे वर्सां पयलीं एका साम्राज्यान बांदलेलो तेजो नोंद ना. तेजे नंतर ते नागेशीचे जे वडियार म्हणजे सोंदेकार म्हणटा आमी तांकां, ताणें ते परतो बांदकाम करून काडलो. जेन्ना तेणें सोंदा कारवार हो प्रांत सोडून जेन्ना तो गोंयांत आयलो, तो कितलेशे तेंप थंय रावलो. तेज्या नंतर मराठ्यांनी पसून तो जिखलेलो आसा. तेजे परतो पोर्तुगीजांनी जिखिल्लो आसा. आनी तो आज बांदकाम आमी पळयता ते पोर्तुगीज बांदकाम. दॅट इज अ पोर्चुगीज आर्किटेक्चर एंड इंजिनियरींग. वन ऑफ द बेस्ट डिफेन्स मेकॅनिझम फोर्ट जाका ड्राय मोट आसा सकल. ड्राय मोट म्हणजे प्रोटेक्शन सेंटर. ते इट्स अ प्रोटेक्शन. वन्स द एनिमी इज एंटरिंग डायरेक्टली तांकां किल्ल्यार घुसपाक मेळना. तो ड्राय मोट आशिल्लो. सो इतिहासीक महत्वाच्या दृश्टिकोनांतल्यान इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. ताचें ओरिजिनल नांव खोलगड. ताका रामाचे भुशीर बसून म्हणटाले आनी हाकाच लागून काबो म्हणजे केप आशिल्ल्या जाग्यार हो किल्लो आशिल्ल्या कारणान पोर्तुगीजांनी ताका काबो दे रामा
म्हणजे रामाचे म्हणजे परशुराम थंय अशें एक फोकलोर गेल्लो वता की थंय परशुराम येवन राविल्लो म्हणून असोय बी एक फोकलोर वता की थंय प्रभू श्रीराम थंय आपल्या वनवासाक वता आसतना थंय ते राविल्ले. सो हो किल्ल्याचे वैशिश्ट्य कितले पोन्ने आसा हेजो तुमी विचार करात. पूण दुर्दैव म्हणल्यार गोंयच्या सरकारां वेगळी सरकारां हांव एक पक्षाचे बद्दल उलयना, वेगळी सरकारां ह्या हो काब दे राम किल्लो प्रोटेक्ट करपाक, हो रेस्टोर करपाक कंप्लीट फेलियर जाल्ले आसा. हे दुर्दैव गोंयकारांचे. गोंयचे इतिहास पळोवपाक टुरिझम हांगा गोंयांत येता, पूण आज दुर्दैव म्हणल्यार आमचे इतिहासीक जागे जे आसात ते अशे वसाड पडलेले आसात. ताचे रेस्टोरेशन काम करपाचे कंप्लीट गव्हर्नन्स फेलियर जाल्ले आसा. भीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत फ्रॉड प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या तन्वी वस्त हिचे आड फटवणुकीच्यो आनी 5 कागाळी नोंद जाल्या. तन्वी आड आतां वट्ट 24 कागाळी दाखल जाल्या. तशेंच पुलिशेन तिचे आड आतां मेरेन 4 गुन्हे नोंद केल्या. कुडचडेच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयांची टोपी घातिल्ल्या तन्वी आड आनीक 5 जाणांनी फटवणुकीच्या कागाळी नोंद केल्यात. आतां तन्वी आड नोंद जाल्ल्या कागाळींचो आंकडो वाडून 24चेर पावला, जाल्यार तिचे आड 4 गुन्यांवूय नोंद आसात. सेंट्रल बँकेचे कुडचडे शाखेत 8 लाखांचो फ्रॉड जाल्ल्याची कागाळ कुडचडेच्या स्टिवसन फर्नांडिसान केल्या. सद्याक तन्वी आनी तिचो साथीदार बँक मॅनेजर आनंद जाधव दोगांय पुलीस बंदखणीत आसात. सोमारा तांकां दोगांकूय केपेंच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात हाजीर करतले. ह्या दिसा जो कुडचड्यार जो इशू जाता तो म्हणल्यार थेफ्ट आनी फ्रॉड जो सेंट्रल बँकेक घडलेलो आसा आनी खंय तरी हेजे बद्दल कंप्लेनी कुडचडे पुलीस स्टेशनाक चालूच आसा. आतां पर्यंत टोटल 24 एप्लिकेशन येयल्ले आसा. तशेंच 4 FIR तेंचे अगेन्स्ट जाल्या. जे जो मॅनेजर आसा आनंद जाधव आणि तन्वी वस्त यांचे अगेन्स्ट अराउंड 24 एप्लिकेशन तशी 4 FIR. आणि हे खंय तरी काल ज्या दीस एक आनीक व्हडले अफरादफरी जे 8 लाखाचो आसा तो स्टिवन्सन फर्नांडीस म्हणटा सावंतवाडा काकोडा तेणे बी आपल्या 8 लाखाचो फ्रॉड जाला सेंट्रल बँके अशें म्हणून केपेंक कुडचडे पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्ली आसा. आता ह्या प्रकरणात 2 फावटी तांकां रिमांडाक व्हेल्ले आसा. परत फाल्यां मंडेक सोमाराक परत केपें कोर्टाक तांकां प्रोड्यूस करतले. आता पळोवपाक जाय कोर्ट कितें डिसिजन घेता ह्या प्रकरणा बद्दल. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. पर्वरे उड्डाण पुलाचे काम चालू असताना एके धांवते गाडयेचेर लोखंडाचो रॉड पडलो. देवादयेन भितर बशिल्ल्यांक कसलीच दुखापत जावंक ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार पणजेच्यान हरमला वताली. पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम चालू आशिल्ले सुवाते वयल्यान गाडयेचेर अचानक लोखंडाचो रॉड गाडयेच्या हारशार पडून ड्रायव्हराचे कुशीक पडलो. फ्लायओव्हराचे काम करताना कसलीच सुरक्षेची जतनाय घेतिल्ली ना. ताका लागून सामान्य नागरिकांक अशा प्रकारच्या घडणुकांक तोंड दिवचें पडटा. तुम्ही सगळे जाणा आसतले पर्वरी जो हायवेचे काम चालू आसा, जे फ्लायओव्हराचे जे काम चालू आसा, आयज हांगाच सुकूर पर्वरी हांगा एक भयानक अशी घटना घडली. ती म्हणजे एक चलती गाडयेचेर वयल्यान एक वाराव म्हणजे एक रॉड चलती गाडयेचेर पडलो आणि लकीली तो जो रॉड पडटना तो विंडशिल्डाचेर पडलो. जाल्यार हे चलती गाडयेन प्रवास करपी आशिल्ली एक असिस्टंट टीचर आणि तेजे वांगडा तेजो ड्रायव्हर आशिल्लो. लकीली तो जो रॉड आसा तो रॉड विंडशिल्डाचेर पडलो आणि तो ड्रायव्हराक सुद्दां कांय त्रास जालो ना. इन केस तो समज ड्रायव्हराक लागलेलो जाल्यार हो खूप मोठो अपघात जावंक शकतालो. आणि हो जो अपघात आसा ड्रायव्हराक लागलेल्या कारणान गाडयेन जितले लोक आशिल्ले ती सगळी अशी कितें एक्सिडेंट मोठ्या एक्सिडेंटान सापडोंक शकताली. लकीली तो जो रॉड आसा तो विंडशिल्डाचेरूच पडलो. पूण हांगा एक प्रश्न असो उपस्थित जाता की जेन्ना हे फ्लायओव्हराचें काम चालू आसता, जेन्ना हायवेचें हें काम चालू आसता तेन्ना हांगा सेफ्टी आसा काय ना. कित्याक वयल्यान जेन्ना रॉड पडटा तेन्ना तो रॉड कोण बायक घेवन वयता आसतलो तेजेर पडोंक शकतालो. तरी हो काराचेर पडलो नाल्यार कोण चलोन वचोंक शकता तेजेर पडलो आसतलो जाल्यार खूप मोठी दुर्घटना जावपाक शकताली. पूण हे जे काम चलता त्या कामाची सेफ्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणे घेतल्या काय ना हो हांगा प्रश्न उपस्थित जाता. जाल्यार ही आशिल्ली पर्वरी सुकुराची ही बातमी. जी असिस्टंट टिचर आपल्या स्कुलांतल्यान सुटोन हरमल पेडणे हांगा आपल्या गांवान वयताली तेन्ना तिजे गाडयेचेर हो रॉड पडलो आणि
आनी जी विंडशिल्ड जी आसा ती विंडशिल्ड फोडून तो रॉड गाडयेन भितर गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारतीय वंशाच्या काश पटेल हांची फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यारूच एफबीआयच्या संचालक पदाचेर नेमणूक केल्या. डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या पयल्या कार्यकाळा वेळार काश पटेल हांणी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम केलां. तुलसी गब्बार्ड हांचे कडेन नॅशनल इंटेलिजन्साची जबाबदारी दिल्या. आता पटेल डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या प्रशासनात उच्च पदाचेर संधी मेळिल्ले दुसरे भारतीय अमेरिकन आसात. कळंगूट वाठारात जावपी येरादारीचे कोयणे खातीर कळंगूटच्या काँग्रेस समितीन येरादारी पुलीस निरीक्षकाक निवेदन दिले. पर्यटन हंगाम सुरू जाला देखून दर्यादेग वाठारात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. तसेच रस्त्याकुशीक कशाच्या कशाय गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाता. हे समस्या सुटावी करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. पयले आमी थँक्यू तुमकां म्हणटा कित्याक मिडियाक जेन्ना आमी वचून जाता आनी आपयता तांकां की आमी मातशें कवरेज करा आनी दाखया सिट्युएशन कितें आसा. खंय तरी ते दबावान येवन गव्हर्मेंट खंय तरी प्रयत्न करता जाग्यार घालपाक हेजे इश्यूजाचे. आमी रस्त्याक लागून इतलेदां सांगलें, रस्त्यार पासून देंवलें दाखयलें ही इश्यू जाता पळय. आतां तेंच्यांनी फायनली एक PIनूच सांगला 4 ते 5 म्हयने जाले PI डेप्युटी कलेक्टराक लेटर धाडला with the conditions of the road कित्याक ते ताका डायरेक्ट लिंक जाता म्हणून. आनी आमी पळयलां की कलंगूट वाठारांत ट्रॅफीक जॅम स्वतात आसा and it is not only because of the tourists entering into Kalangut but majorly because of the condition of the roads also. जेन्ना आमी आयज आमी स्पेसिफिकली PIक मेळोंक येयल्ले सांगपाक की आतां आमी पीक सिजनाचेर पावले. पीक सिजनाचे इश्यूज आसा ते आसात. ट्रॅफिक जॅम जाता थिंगा त्या वाटेर ट्रॅफिक जॅमूय जाता आख्या कलंगुटान कानोय आरपोरा एरिया. बट इवन इफ देर इज नो पीक सिजन म्हणल्यार ट्युरिस्ट इन्फ्लो उणें आसता तरी पूण ट्रॅफिक आसता तेंचे. सो दॅट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द ओवरसाइज बसीस आनी बीग गूड कॅरियर व्हेकल्स जे येता ते अनलोड आनी लोडिंग करपाक ते खंय तरी रॉंग पार्किंग करता आनी तेजे लागून चड टायम रस्त्यार गाडयो दवरता. तेज्या लागून ते ट्रॅफिक जॅम क्रिएट जाता. सो ते साहेबान सांगला की ही वील लूक इन टू इट आनी तेणें स्पश्ट आमकां सांगलां की तेजे हात बांदिल्ले आहा कित्याक ही हॅज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आनी तेजेरूय तेणेन गव्हर्मेंटाक वयले डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी लेटर धाडला की आनीक हे डिप्लॉय करचें म्हणून. दिवसाच्या फामाद नव्या सोमारा निमतान भरपी फेरयेत ओनूय गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांचेर बंदी आसतली असो निर्णय गुरू फंड ट्रस्ट आणि भायलीपेट बाजारकार 10 जण उत्सव समितीन घेतला. शेनवारा राती घेतिल्ल्या पत्रकार बसकेत उत्सव समितीन हो निर्णय जाहीर केला. येता ते 9 डिसेंबराक श्री शांतादुर्गा मठ मंदिरात फामाद नवो सोमार मनयतले. नवो सोमार आसतलो त्या दिसा गोबी मंचुरियन आसा ते गाडे आसा खाद्य पदार्थ विकता तांकां आमी कसल्याच प्रकारे तांकां एंट्री दिवचे ना. सो हांव सगळ्यांक पयलीं ते दीस उरच्या पयलीं हांव सगळ्यांक अवेर करूंक सोदता, सगळ्यांक जागृत करूंक सोदता की तेंच्यांनी मागीर हांगा येवन वाद न करता तेंच्यांनी हांगा येवपाचो प्रयत्न करचो न्हय तर आमी खंयच्याच प्रकारे तांकां हांगा एंट्री दिवचे ना. आनी हो नव्या सोमारचे उत्सवचे म्हत्व म्हणजे नवो सोमार फक्त दिवचलकारूच न्हय तर गोव्यातल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान तशेंच महाराष्ट्रातल्या आजूबाजूच्या भागांतल्यान सुद्धा लोक ह्या नव्या सोमाराक आवर्जून उपस्थित असतात. आणि ह्या वर्षाच्या नव्या सोमाराचें वैशिष्ट्य म्हणजे नवो सोमार 1 आनी 2 दीस तब्बल 5 दीस तो व्हडलो कार्यक्रम आसा तो आमी ह्या वर्सा त्या रुपान आमी साजरो करतले. नवो सोमार 9 तारखेक डिसेंबराचो आसा. तेज्या पयलीं 5, 6 आनी 7 हे शतचंदी अनुश्ठान हो कार्यक्रम हांगा शांतादुर्गा मठ मंदिरान जातलो आणि त्या दुसऱ्या दिसा तेजे महाप्रसादूय जातले. तेज्या उपरांत नवो सोमारा उपरांत मागीर आमचो 15 तारखेक देवी शांतादुर्गाचो कालोत्सव आसतलो आनी मागीर 15 तारखेच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा 16 डिसेंबराक आमचो गवळण कालो आसतलो. 9 तारखेक आमचो नवो सोमार पूर्ण सेलिब्रेशन सांगलें जाता. नवो सोमाराक ह्या वर्सा श्री ओंकार बाबू खाटे मुंबई तशेंच सुस्मिता
ढवळकर मुंबई का सात समज करलेली देश वसंते महेश आनंदकर, माया बेगवकर, दत्तराज शेटे, राहुल खंडोळकर आणि निवेदक असताना गोविंद भगत ही पहिली महिला आमच्या ह्या मठ मंदिरात 10 वारकरी सुरू झाली. त्यापूर्वी 7 ते 7:30 वराची देवीची पालखी या मठ मंदिरातून बाहेर करतली आणि ती महादेव देवळाकडे पावते. महादेव देवळाकडे कंटारगा हायस्कूल यांच्या भुरग्यांचे भजन असा ते भजन करतात. 10 वराची ही आमची पालखी मिरवणूक मठाकडून आमच्या महादेव मंदिराकडे बाहेर करतली आणि ती मागील प्रत्येक गावात गोंय म्हळ्यार फक्त दर्यादेग, सोरो आनी पार्ट्यो हें चित्र गोंयांत येवपी दर एका पर्यटकांच्या मनात कोरिल्लें आसा. मात हो दृश्टिकोन बदलून देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांक गोंयचो गांवगिरो वाठार आनी ताची सैमीक सोबीतकाय दाखोवपा खातीर अनिल प्रियोळकर हांणी प्लांटेशन टुरिझमाची कल्पना हाडल्या. तांच्या कल्पनेंतल्यान फोंडे सावयवेरें वाठारांतलें सावय प्लांटेशन, आल्ल केरीचें ट्रॉपिकल प्लांटेशन, कुट्टीचें सहकारी फार्म आनी खाणेपारचें नंदनवन फार्माची निर्मिती जाल्ल्याचें प्रियोळकर सांगतात. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत आशिल्ल्या सैमीक सोबीतकायेचो वापर करून पर्यटकांक कशें आकर्शीत करप हाचेर विचार करून प्लांटेशन टुरिझम सुरू करपाची कल्पना अनिल प्रियोळकारान हाडली. प्लांटेशन उबारपाच्या संकल्पने विशीं प्रियोळकार हांणी म्हायती दिल्या. पळयात. मुंबय आशिल्लो हांव 20 वर्सां मुंबय काडली हांवें आनी तेन्ना पासून दिसतालें गोंया खातीर कितें तरी करूं जाय. चल म्हळ्यार गोंयांत कितें तरी करुया. गोंय केलें भाच्याचें म्हणजे सचिन शेटये सावय प्लांटेशन थंय गेलो, थंय करुया. तांच्या बरोबर रावलो. पूण खरें मेन शिकलो हांव थंयच सावय प्लांटेशन. कुळागर कितें ताचे पयलीं म्हाका त्या कुळागरांतलें जेवण आसता. एक भटाची फॅमिली येता, थंय जेवण करता, ते जेवता, तें म्हाका खूब आवडटालें. ताजे वयल्यान ही केलें कुळागर म्हणून पयलीं. मागीर दिसलें सचिनय म्हणलें हांगा कोण येता आपुणूय जेवण दिता तांकां सगळें. थंय बुन्याद खरी हे प्लांटेशनची घालपाक क्रेडीट गोज टू सचिन आनी सुदेश म्हणजे भाचे. विलेजींत कितें तरी करुया विलेजींत आनी थंयच्याच लोकांक काम दिवचें. कित्याक तांकां सरकारी नोकऱ्यो थंय पर्यंत मेळना. कितें तरी काम दिवया आनी हें म्हज्या मनांतलें. हें घेवन हांवें विलेजींत करची, थंयच्या लोकांक काम दिवचें. पण म्हजे कडेन आमचे कडेन सगळे पळय गोंयकार सगळे कडेन, कोण दुसरे ना, गोंयकारूच. कॅन्टिनांत वच गोंयकार, शॉप फ्लोरचेर गायड गोंयकार, ऑफिसांत गोंयकार, सगळे. तांकां कितें आवडटा युरोपियन, हांकां कितें आवडटा एक गोंयांत इंटेरियर कितें आवडटालें तांकां म्हळ्यार चर्च घाली आनी एक टेंपल घालें. तें वेरेचें टेंपल घालें. ताका एक हिस्ट्री आहा वेरेच्या टेंपलाक आनी तो तें पार्टली सबमर्ज्ड वॉटर उदकांत आसा. तें देवूय असो निरिलो आसा सगळो. हें एक वेगळें तांकां पळोवंक मेळटलें म्हणून थंयच्यान तें स्टार्ट केलें हांवें सगळें. तें सगळें हें सावय पासून आतां पळय बाकीचे कडेन पळयतले सगळें तेंच रेप्युटेशन. ही वरायटी तांकां मेळ्ळी कळ्ळें न्ही. टेंपल ही वरायटी मेळूंक लागली म्हणून तांणी ते 25 किलोमिटर फ्रॉम पणजे सावय येवपाचें. मागीर प्रत्येकान एक्सटेंड केलें. बिजनेस वाडलो, ट्युरिजम वाडलें, एक्सटेंड केलें. ते आयले आलू गोमेश पेरेड TCI ट्रॅव्हल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट चार्टर. तांणी ताका आमकां कांय रशियन कळना पूण तांकां इंग्लीश कळटालें. इंग्लीश आनी रशियन. तांकां आमचो इंग्लीश गायड घेवन वतालो तांकां भितर प्लांटेशनाक आनी तांची नांवां बिवां सगळीं तांकां सांगप इंग्लिशीन. ते रॅप आसतालें कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह येताले. आत्तां हें तें आयलां तें रॅप. ताका सांगतकीर इंटान तें एक्सप्लेन करतालें तांकां. आनी ते आमचे गायड आयकताले. आस्ते आस्ते गायड तांचे फ्रेंड जाले. फ्रेंड जातकच ते तांचे कडल्यान ती शिकले भाशा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर शेखर नाईक.
रुमणामळ पंचायत मैदानाचेर शेनवारा एका शाळेच्या वर्सुकी खेळा दिसाचे उक्तावण करतना नायट्रोजन वायून भरिल्ल्या बलूनाक उजो लागलो। ह्या वेळार उक्तावणाक हाजीर आशिल्ली ट्रेनिंग सेलाच्यो पुलीस अधीक्षक सुचिता देसाई जखमी जाली। उपचारा खातीर तांकां हॉस्पिटलांत व्हेला। उपचार करून उपरांत तिका डिस्चार्ज दिलो। रुमडामळ अंजुमन इस्लाहुल मुसलमान शाळेचो वर्सुकी खेळा दीस 30 तारखेक मनयताले। हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय हाजीर रावपाचे आशिल्ले, पूण कांय कारणांक लागून तांकां ह्या कार्यावळीक हाजीर रावंक मेळ्ळें ना। कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हूण ट्रेनिंग सेलाच्यो पुलीस अधीक्षक सुचिता देसाई हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात खेळा मशाल पेटयली। ते उपरांत मळबात बलून सोडून खेळा दीस सुरू करपाचो आशिल्लो। तेन्ना नायट्रोजन वायून भरिल्ल्या बलूनाचो स्फोट जावन व्हड उजो पेटलो। हातूंत पुलीस अधीक्षक सुचिता देसाई हांच्या तोंडाक आनी तकलेक दुखापत जाली। हाचे भायर माचयेर हाजीर आशिल्ले हेर मानेस्तूय जखमी जाले। हाचे उपरांत पुलीस अधीक्षकाक रोखडेच खासगी हॉस्पिटलांत व्हेले। प्राथमीक उपचारा उपरांत तांकां डिस्चार्ज दिलो। ब्लास्ट जालो म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जाता। बलून जे आसा म्हाका दिसता सकाळी ते बलून मॅन जो आसा तेणें बलून हाडून जे आसा दिले आणि इट वॉज गोईंग व्हेरी स्मूथली, फंक्शन वॉज गोईंग व्हेरी स्मूथली। सडनली ते बलून जेन्ना तेणें ओडपाक ट्राय केलो तेन्ना बलून जे आसा तो ब्लास्ट जो आसा तो बस जालो आनी ताका लागून जे आसा मातशें जे आसा आमी जे उबे आसले ती तांकां लागून लागले। आनी मागीर मॅडम जी आसा आफ्टर द इन्सिडंट ऑल्सो मॅडम केम अप अँड शी बोल्डली शी हॅज गिवन द स्पीच अँड शी सेड दिस टाइप्स ऑफ इन्सिडंट्स दिस थिंग we have to come up and we have to be strong and we have to deliver our success. कोणाक काय इंजरी? ना कोणाक इंजरी म्हणल्यार मातशी आमी जे उबे आसले सायडीन आमकां मातशे सायडीन एक एकल्याक लागले, बट इट्स इज नॉर्मल बिकॉज इट इज अ इन्सिडंट जे आसता हें सांगून जायना। बरें जालें कोणाक भुरग्याक जे आसा कोणाक कांय जावना, बाकीचे पेरंट कोणाकूच कांय जावना। इट्स अ इन्सिडंट, सो शी ऑल्सो सेड इट इज अ इन्सिडंट अँड एवरीथिंग इज ओके नाव and the function is going very smoothly. And the SP superintendent of police जो आसा ट्रॅफिक साहेब सिरवेकर साहेब, he is also there. दिगंबर कामत, उल्हास तुयेकर MLA, everybody is sitting and they are enjoying the program. गोमंतक टीव्ही खातीर रुमडामळच्यान भीमा पाटील। टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर।